ताका लागून हांव सांगता हो वॉट्सॅपार आमदार वॉट्सॅपाचेर बॉब करपी एसएमएमएल वचून सांगपी होच गुंडा मुकोटाक कितें करून हे शांबा कितना आदमी हाय रे 7 आदमी हें तो म्हणपी हो म्हणपी मरे केन्ना केन्ना तुवें चला एसएमएमएल वचून एसो उतर कोणें म्हणला केन्नाय कितें म्हणटा हे शांबा कितना आदमी हाय रे 7 आदमी दादागिरी करपी मुकोट तो आनी हो वॉट्सॅपाचेर सगळे लोकांक फटयता आपण सगळी गोंयांत दादागिरी बंद केली म्हणून हेको गोंय दादागिरी बंद करपाक आतां आज एक कोस्त्यांची दादागिरी थंय मरे एक कोस्त्यांची चर्चा जाल्या मग आसतना सोस केलो जाल्यार म्हाका सांगाय तुमी आनी कोणें सांगचें आनी वयर सांगचें म्हाका आज हे बायलेची तकली फोड्या लासिमा तें नांव लासिमा गोयस तेगेली तकली फोडून आज ते मोन्नाको झगोटा बांबोले आनी आज तेगे जाप ना म्हणजे हो वॉट्सॅपाचेर लोकांक फटोवन आमदार जाला हेजे मुखार ताका पडलें कितें म्हणटा इलेक्शन घेसना गेल ना तें हांव नको पण हांव आज प्रेस दिला मुखेलमंत्र्याक मागता हांव कित्याक मुखेलमंत्री 102% हेजो कामाक एक्शन घेवपी आनी मुखेलमंत्री खबर आहा जाल्यार तो एक्शन घेतलोच मुखेलमंत्री काय अरेस्ट करपाक शकना न्ही पुलिसान करपाक जाय क्रायम जालो जाल्यार मुखेलमंत्र्यान ऑर्डर दिली जाल्यार जातलें न्हू पूण पुलीस कितें आहाय तर कोलवा पुलीस सामकी फेल जाले अशें दिसना तुका चड फेल सारको फेल कोलवा पुलिसांनी खबर सांगनाका सारको फेल कितलेंय कशें जालें जाल्यार हें पड कितें चल्लां कोलवा तें सांगनाका कोलवा सांग इतलें वास जाला इतलें प्रॉब्लेम जाला कोलवा पड इतली आतां कोलवा प्रेजेंट आतां पड इतलें चलता हेसो गुंडागिरी चलता कांय ना कोलवा पुलिसांचेर पॉलिटिकल दबाव बी आसा असो दिसता तुमकां हांव पॉलिटिकल कांय उलयना हांव पॉलिटिकलाचेर कांयच सांगना पॉलिटिकल जाला आनी कितें जालें तें म्हाका खबर ना पूण हांव तुका सांगता जेन्ना हे पॉलिटिकल कित्याक आवडा आज आमदाराक आवाज करना रे हेजेरी आमदार बिस्तो बॉब माता मरे आमदार बॉब माता मरे आपण गुंडागिरी काबार केली केदो तुमी म्हाका सांगा तुमगे ऑफिसां सुद्दां येता चर्चा जाल्या मागीर तूं वर्सां म्हणल्यार केदो गुंडागिरी जाली सुरू जाल्यार आनी जाल म्हाका एक दावया तुमी केन्ना जालें म्हणून फकत प्रेसाचेर सांगप वॉट्सॅपार सांगप गुंडागिरी आपण बंद केली आनी गुंडागिरी बंद केल्या जाल्यार आज तोंडान कितें वगडालें तो एक बायल एक मनशां मारलें रे हे बायल मनशां तकली फोडून आज तो हॉस्पिटलांत आहा एकूय प्रेस काडूं ना मरे तेणें तेगे मनीस म्हणटकच तेगे मनशान गुंडागिरी केल्या गुंडागिरी जायना ज्यो तेगे मनीस तेजे दादागिरी करता तो दादा एकल्या माला कितू जाणां मारले रे कितू जाणां मारले तुगे कॉन्स्टिट्युन्सी भितर दादागिरी वाडल्या आतां दादागिरी बंद करपाक तूं परत इलेक्शनार रावन निवडून येवन सगळें सारकें करपाक जाग्यार करपाक पडटलें हाजेर तूं कितें उलयता आतां परतून येवपा न्हू तें दुसरें उलया तूं म्हाका सांगा हांवें तुका एकूच क्वेश्चन केलां चर्चा जाल्यार मग आसतना अशें जाता केन्ना तुमी आयकेलें काम जाता तें म्हाका पळय सांगा तुमी केन्ना आयकला तुमी बायल मनशां आराम घेवन ती तकली फोडप आनी सोकला पातळी पासून मारप आनी हें ना एक तेका स्टेटमेंट ना मरे फकत बिश्ते वॉट्सॅपाचेर उलोवप पूण दादागिरी जाताली काय जायती आनी आतां पळय दादागिरी बंद केली दादागिरी बंद जाता दादागिरी आतां चालू जाता वयल्या दादागिरी कमेस कोण मात तेंकां कांय पुलिशी दोनाय कांय कोनाय एसपी डीवायएसपी पीआय तुमी फोन मारून सांगला कडक एक्शन करची म्हणून हाजेर हांवें म्हाका कोणा फोन मारपाक गरज ना हें खबर म्हाका खबर प्रेस सांगपा जाय हांवें फकत चीफ मिनिस्टर फोन मारला सीएमाक रिस्पॉन्ड कितें हाजेर पडत ना सीएमाक जालें ना तें जालें तें सांगलें हें लायक रॉंग हें जावपा जायना
सीएमान एक्शन घेवपाक जाय आसता न्ही ते ताका लायक तेंकपा जायना सर हें करप तेणें सांगिल्लें म्हाका आपल्याला लायक जायना मागीर क्वेश्चन करप इतलें सांगिल्लें म्हाका तेणें आपल्या हें लायक जालें ना म्हणून आपण एक्शन घेवपाक लायक म्हणून सांगिल्लें म्हाका